सर आज बीजेपीच्या कार्यक्रमात तुम्ही पार्टिसिपेट झाल्या आणि तुमचा सन्मानही केला तुमची किती घरवापसी असा कितें आसा म्हजी घर वापसी करची गरज आसा आमी तुम्ही सोडलेले नाही तुम्ही गेल्ले नाही म्हणून मातशें ते सांगला मरे हांवें कारण येवपाची हांव घरा भायर सरलोलो किंवा बाजूक सरलोलो हेचो अर्थ हांव खंयच्या दुसऱ्या घरान वचूंक नासलो हे जाणा तुमी न्ही दुसऱ्या घरांतले येवंक सोदता न्हू तुमच्या हितून घरप्रवेशाक म्हणटात घरप्रवेशाची गरज ना म्हाका तशें न्हू पण म्हाका दुसऱ्या घरप्रवेशाची गरज ना. तुमच्या हितून येवंक सोदता न्हू. एंट्री तुमची म्हणता तुम्ही येयले तुम्ही अरे म्हाका एंट्री कित्याक गरज असं आसा तुम्ही डायरेक्ट सो तुम्ही बीजेपीचे पळया बरे हा हॅव सम टायम हॅव सम पेशन्स बट आर यू रेडी टू कम बॅक सर आर यू रेडी टू कम बॅक असल्यो गजाली ह्यो पब्लिकली अशें उलोवप आसता सर 2 वर्सां उरला न्हू इलेक्शन सर ह्यो पब्लीक जायना पूण प्रेस कॉन्फरन्सूच आपण दाखयता न्हू मागीर दुखणे हा अजूनही इतले पार्टीचे लोक आसात तांकां विचार दुखणे हा अजूनही येवपाचे आसा दुखणे हा अजूनही ना रे ना रे, ना रे. नाही जेन्ना अटलजीचो विशय येता त्या वेळार सगळीं दुखणी ही कुशीक दवरतात पूण ह्या दिसांनी कितें आसलीय जर अरे अटलजी हे चैतन्य मरे तांकां पळोवनूच आमी प्रेरणा घेवनूच शुन्यांतसून हे हांगा विश्व उबें केल्लें त्यामुळे अटलजीची जन्मशताब्दी म्हणटकर हाव आय वील मिस इट हांव ते चुकोवं शकना अटलजी हे सुप्रीम हे सगळ्यांत वयर त्यामुळे कितेंय जरी असले तरी अटलजी खातीर ते अटलजी समोर शून्य सगळे तुम्ही सांगता ते मान्य आसा पण तुम्ही घरान येता परते वयना इच्छा असा तरी तुका सांगता रे हांव सांगता ते बरें आहा पण आतां हांवें इन फॅक्ट म्हाका दिसता आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एप्रिशिएट इट आमचे सुरूय जाले आजच्यान आमची 100% अटेंडन्स आसा तो काही पेरेंट्स अपोज करता की इन्फ्रास्ट्रक्चर काही ना इन्फ्रास्ट्रक्चर काही इन्स्टिट्युशनांनी सारको ना अरे वर्गात जर फॅन ना 2-2 किंवा 3-4 सोड 2-2 तरी फॅन जाय त्यांची मागणी आहे की AC घालची म्हणून म्हणून अशा इन्स्टिट्युशनांचो मातसो वेगळो हे विचार जावंक जाय तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी पावतात अश्यो पळोवंक जाय सर त्याचे विचार पहिली गव्हर्नमेंट आसा बीजेपीनूच आसा कितें आसा मग गाडी घेऊन चलायची सर तुम्ही खूपदा चुकता ते चुकता म्हणून सांगला सो आता परत बीजेपी येतले जाल्यार तुमकां आतां कशें कितें आसा अरे आयचो दीस तो हें सांगपाचें कितले दीस आसात मरे अरे आयचो विशय कितें तुमकां नाका जाल्ले फाल्यां कॅप्शनां जाय पण तुम्ही सांगा न्हू सर म्हजी गाडी खंय रे सर सर सांग न्हू सर तुम्ही केन्ना येता